कशें कितें आज इलेक्शन आशिल्लें तुमकां आमची रुमनावळ गेल्ले 2 म्हयने कितें चलता ते हिस्ट्री तुमी पळयल्या. आमचे सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच दोगांय रिजायन जावन ऑलमोस्ट 2 म्हयने जाले आनी तितून मजा कितें केलें हेंच्यांनी आमकां डिस्क्वॉलिफाय केले 4 जाणां आनी रोखडेच 3 दिसां भितर इलेक्शन हें केलें. आनी जेन्ना आमी कोर्टान घेता स्टे हाडली तेन्ना आयज इलेक्शन आशिल्लें. आयज इलेक्शना टायमार आमी सगळे हांगा आयले. म्हाका दिसता हें सगळें आमचे ऑपोजीट आहा तेंकां सगळें खबर आशिल्लें तें सगळें प्रिपेड आसा. तितून आमी पयलें एक नोट केलो, एक मेंबर एबसंट म्हणल्यार तेका पयलींच खबर आशिल्लें आयज इलेक्शन जावपा ना म्हणून हें जालें. आनी मागीर आमी जेन्ना हांगा आयले आतां व्हिडिओ 11 सुमार आयला आनी आमकां सांगता की आमचो प्रिजायडींग ऑफिसर आहा तो तेका हॉटेलान चॅस्ट पेन तो एडमीट जाला आनी दुसरो कोण आहा तो सीक लीव काडल्या. आतां हे सगळे असली जे ग्रासरूट लेवल हेंच्यांनी हे जे डेमोक्रेसी जे मकरी करता पळय ते कितें दाखोवपाक सोदता. जाय जाल्यार व्हिडिओ आयज हे इलेक्शन घेवपाक शकतालो, व्हिडिओन घेवलो ना तो अननेसेसरी दुसऱ्याचे रिजन दाखयता. हे कितें आतां जर असले आमी जे पंचायत लेवलाचेर असले जर कायद्याचो हे करपाक लागलो जाल्यार आमी आनी मेंबरांनी करपाचें कितें. आमकां लोकांनी कितें आमकां आमी लोक पळयता लोकांनी आमकां निवडून हाडल्या आनी लोकांचो हक आहा तो असो तर तेंच्यांनी आमकां जर डिस्क्वॉलिफाय करपाक लागले जाल्यार आमी आनी कांय सांगपाक शकना. आयज 10:30 to 11 AM फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन आशिल्लें आनी 11 to 10 11 AM to 11:10 रुटीन केली. आमी सगळे हांगा 10 सुमार येवन राविल्ले. प्रिजायडींग ऑफिसर 10:30 येतलो म्हण पूण 10:30 जावन 11:15 जाली 11 जाली प्रिजायडींग ऑफिसर येवना. आमकां कळ्ळें बाबा हे तरी खंय तरी प्रेशरान आनी परत दिसलें इलेक्शन डिले करपाची टॅक्टिक्स म्हणून. मागीर 11:15 सुमार व्हिडिओ आयलो आनी व्हिडिओ सांगता की प्रिजायडींग ऑफिसर आयज येवपाचो आशिल्लो तेका हड्ड्यान दुखपाक लागलें, चॅस्ट पेन जालें, तो हॉस्पिटलान एडमीट जालो आनी सेकंड जो रिजर्व आशिल्लो तो आयज सीक लीव घेवन आसा. तो आयज बरो ना म्हणून पोटान दुखता म्हणून येवना. म्हाका दिसता पोटान खऱ्यान दुखलें काय पंचायत आमचे घडटा म्हणून तेजे पोटान दुखलें आनी कोणाचे पोटान दुखतलें तें खबर ना. पूण हें आतां आमकां कळटा की हांगा जे आसा न्ही इलेक्शन आयज जावपा आशिल्लो 28 हे 4 मेंबर 1 2 3 4 मेंबर डिस्क्वॉलिफाय जाले 28. व्हिडिओ व्हेरी प्रोएक्टिवली तेणें नोटीस काडली 29 हांकां 4 जाणां सोडून 5 जाणां भितर इलेक्शन जावपा जाय म्हणून. म्हाका आनी 4 मेंबर आसात तांकां नोटीस काडली की 29 नोटीस काडली 4 तारखेर इलेक्शन आसा म्हणून. 20 डिस्क्वॉलिफिकेशन ऑर्डर येयले आनी 29 नोटीस काडली इलेक्शन आसा म्हणून. आनी सरपंचान रिजायन केन्ना केल्ले 29 मे 2 म्हयन्यांनी नोटीस काडली इलेक्शन आसा म्हणून आनी खंयच्या डिस्क्वॉलिफाय जातात तेच दुसऱ्या दिसा नोटीस काडली इलेक्शन आसा म्हणून. आतां पळोवया आयचें इलेक्शन पोस्टपोन जाला न्ही प्रिजायडींग ऑफिसर आमी मानून चलया बाबा खऱ्यांनी तो दुयेंसा पडलो इल जालो की बरो ना जालो सीक पडलो मानून चलया. आतां पळोवया न्ही आयज जे पोस्टपोन जालें इलेक्शन फाल्यां इलेक्शन जाता काय 4 दिसांनी जाता काय 3 दिसांनी जाता हे तरी प्रोएक्टिवली काम करून 28 तारखेर डिस्क्वॉलिफिकेशन जावन 29 नोटीस काडपाक शकता. जे आयज पोस्टपोन जाल्या ते फाल्यांच इलेक्शन परत धरपाक शकता, फाल्यां धरपाक शकता, परवा धरपाक शकता, ह्या विका भितर केन्नाय धरपाक शकता. पूण हांव सांगता चॅलेंज मारून सांगता तेंची डिस्क्वॉलिफिकेशन ऑर्डर जे आसा सेशन कोर्टान पेंडींग 16 पर्यंत आसा ते 16 पर्यंत रावतले आनी 16 उपरांतूच ते इलेक्शन डेट दितले हांव इतलो शुअर आसा. आतां तरी खरें तरी आसा जस्टीस करपी आसा मनीस जाल्यार ते 16 पयलीं आमकां डेट दिवन इलेक्शन करपाक जाय. 16 पयलीं डेट जायना जाल्यार आमकां कळटा की पॉलिटिकल प्रेशर ते म्हणटाले न्ही लास्ट इंटरव्यून म्हणटाले मोविन गुदिनो मिनिस्टर मोविन गुदिनो थँक्यू, सीएम थँक्यू, डायरेक्टर ऑफ पंचायत थँक्यू. तेंच्या प्रेशरान खंय तरी डिसिजन इन्फ्लुएन्स जाता. हे जावपाक जायना. ही मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी जावपाक जायना. लोकतंत्र आनी संविधानाची फकाणां उडयली हांगा. हे जावपाक जायना. ही पंचायत बॉडी आमकां लोकांनी निवडून हाडला. हे लोक तुमकां निवडून हाडटा एमएलए बीन ते फकाणां जावपाक जायना. लोकतंत्र आनी संविधानाची फकाणां जावपाक जायना. हांव म्हणटा 16 पयलीं आयज प्रोएक्टिवली पंचायतीन फाल्यांची डेट दिवपाक जाय नाजाल्यार पोराची डेट दिवपाक जाय आनी इलेक्शन धरपाक जाय. थँक्यू.